Resida Fernandes आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी मीस पेटयता ताची आवय बापूय. पयल्या वर्साचो उगडास एंजेलिना ग्रेशियस. देवान तिका सासणाचें सूख आनी शांती दिवन ह्या मिसान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन मोक्षाणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासत पद्यन सदांच अपवार मुये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. देवा आमच्या बाबा आमचो संवसार तुजे मांडावणी प्रमाणे चलय. तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोश भोगूंक आमकां मेळ्ळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आख्खी सृश्टी आपले मोहिमेंत खीर उर्जा सोर बलिश्ट दुर्यान घडून हाडलां ती आपली सोगलीं अजापां विस्मितां पुरगोट करून सर्वेस्परान आपल्या भक्तांक दिला नाम. सोमदिराचो आनी कालांचो तोच आव घेता आनी तांच्या खोट्या वांट्याचेर चोत्रायेन तो नदर मारता. हो व्हडक्या देवाक आसा सगळी जाणवाय आनी कालसाच्या खुणाचेर तो दोळो दवरता. फाटल्यान आनी फुडें तो कुडीत करता आनी लिपलोल्या वस्तूंचो खोल गूट तो करता. एका चिंतना पर्यंत ताका चुकना. एक उतर पर्यंत ताचे मुखार लिपोन उरना. आपले जाणवाईन केल्ले अजापांच्या वस्तूंक ताणें मांडावळ दिल्यात. सासणांक तो आसा आनी सासणांक तो आसतलो. देवाचें उतर. जबाब. सरेस्पराच्या उतराक मोलोप घडोवन आयला. सरेस्पराच्या उतराक मोलोप घडोवन आयला. सितार वाजोवन ताका दिलबासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोर गितां गायात. ताच्या मानांक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रांनी गायनांनी ताची वाखाणणी करात. जबाब. सर्वेस्पराच्या उतराक मोलोप घडून आयला. सरेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण
ही दोनूय ताच्या मोगाची सोरेस्पराचे प्रितून संसार उत्पन्न व्हरला. जबाब सोरेस्पराच्या उतराक मोडप घडून आयला. आख्खी प्रितून सोरेस्पराची भक्ती करूं. संवसारांत जी येतात ती सगळीं ताची वंदोवन करूं. एकाच उतरान ताणें सगळें रचलां. ताणें हुकूम घातलो आनी आसा तें सगळें परतून आयलें. जबाब सोरेस्पराच्या उतराक मोडप घडोवन आयला. उद्गार. सोरेस्पराक जय जय. सोरेस्पराची उतरां गावन सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरिकेक खावन शिसांक घेवन लोकांच्या व्हड जम्या बरोबर वेताना बारतिमेव म्हणजे तिमेवाचो पूत म्हटलेलो एक कुड्ड रस्त्याचे देगेर भिकेक बसून आसलो. नाजारेतकार जेजू येता म्हूण आयकतूच तो अशी बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता म्हशी काकूट कर. सबार जाणांनी ताका बोवाट केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें. पूण तो अदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता म्हशी काकूट कर. जेजू थांबलो आनी ताणें तांकां म्हटलें, ताका हांगा आपयात. ताणें त्या कुड्ड्याक आपयलो. ताणें ताका सांगलें, भिरदोर उठ, तो तुका आपयता. आपणाचो जुबो साणून आनी उडून उडून तो जेजू सरशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हटलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? बुड्यान ताका जबाब दिलो, गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर येवची कर. जेजून ताका म्हटलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी तो तांचे सांगाती चलून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी भावांनो, फाटल्या कांय दिसां आदीं एक सायक्लोन तावके म्हूण आमच्या वद्दान आयलोलो. आनी ह्या सायक्लोनाचे उदवेन जायते निसणटण जालें. कांय लोकांक 4 दीस, थोड्यांक 6 दीस पर्यंत बिजली नासली. कांय जाणांच्या घरांनी इंटरनेट फोन चलो नासले. ह्या दिसांनी जे कांय जाण घरांत काम करतात तांच्यान काम करून जायना. फ्रिजीन आमी पळय दवरता त्यो वस्तू सांबाळून त्यो सगल्यो पिड्डेर जाल्यो. कांय जाणांची घरां मोडलीं आनी जायते निसणटण जालें. मोगाल भयणी भावांनो, एक सायक्लोन तावके, दुसरो सायक्लोन जो काल आनी आयज ओडिस्सा आनी बेंगॉल ह्या वद्दान चलता, चालू आसा. लोकांच्या जिवितांत जायते लुकसाण हाडटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू एका कुड्ड्याक एक प्रश्न विचारता.
हांवें तुका कितें केल्लें जाय? आनी तो कुड्डो म्हणटा, सायबा, म्हाका म्हजी नोदर परतून दी. आनी मार्क म्हणटा, जेजून ताका म्हटलें, तुज्या वाडटान तुका बरो केला, वच. म्हाका दिसता न्हू, आमी जाणा एक सायक्लोन कसल्यो वस्तू करूंक शकता पळय. फुडें आमी नकळो आमचीं उतरां आनी आमच्यो कन्यो ह्या सायक्लोना भाशेन कशे करीत दुसऱ्यांक पाड घालूंक जातात पळय. आमच्या जिविता वरवीं म्हज्या फायद्या पासत हांव दुसऱ्याच्या जिवितान काळोख हाडटा, विसंतोण हाडटा. हांव सदांच तुमकां म्हणटालो, आमचे मदें असले मनीस आसात जे सदांच म्हणटात, म्हाका जाय पळय तें जावंक जाय, म्हाका जावंक जाय अशें म्हाका जाय. आमी जाणा इश्टानो, अशे करी संवसार चलता. आनी जो कोण दुसऱ्यांच्या जिवितान पाड घालता, तांच्यो खबरो करता, तांचें नांव इबाडटा, तें सदांच उच्चें. ताचें फारीकपण ह्याच संवसारान आमी दिवचें पडटलें. आमच्या उतरां आनी कन्या वरवीं आमी जायत्या जाणांच्या जिवितान पाड, दुसऱ्यांचेर पदवी चलोवंक आमी तांच्या जिवितान पाड, जरी तर ते म्हजें आयकनान आमी तांचें पाड करूंक सोदता. अशें कित्याक जाय? देवान दिल्ली पदवी आमी वायट तरेन कित्याक वापरता? म्हाका दिसता न्हू, आयज जेजू आमकांय विचारता, हांवें तुका कितें केलें? आनी आमी म्हणटा, सायबा, म्हाका परतून नोदर दी, बरी नोदर, दुसऱ्यांचें बरेंपण पळोवपाक, दुसऱ्यांक बरें करपाक, दुसऱ्यांच्या आदाराक येवपाक असली म्हाका नोदर दी. म्हजी न्हू सरणी कर, हांव कुड्डो, म्हाकाय परतून नोदर दी. जावन हें आयज आमचें मागणें ह्या मिसाळ. सरस्परा देवा, सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाजता, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो हुंडो तुका भेटयता. तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो हुंडो जातलो. उदका आनी सोऱ्याचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें जिवीत. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाजता, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दातांचो सोरो तुका भेटयता. दात वाडयन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां पत्नीक दिवंक जातलो. सरस्परा देवा, लांबीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता, तें तुका मानता. म्हज्या खोट्यापणान म्हाका दोन काळ सगळ्या खोट्यापणान म्हाका तुमचें बलिदान सर्वपिदार देवा बापा मानता तसलें जावन म्हाका. सर्वेस्परा आमच्या कोणवाड्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो हुंडो आनी दातांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं आमचे भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबार दिया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पुनीत बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर फुकाली आनी सोर ठाय आमी तुका दिनवासूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कूड तुवें रचली. ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करतात तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाखाणटात. तारण मेळ्ळी तुजी वर्सां. स्वर्गार एकाच ताल्यान तुका दिन वाजतात. तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगातीन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दोन बाराचो सर्वेस्कोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन पोस्ट मरण ससुद्देच्या आदी ताणें उंडो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर. हेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस घेयात आनी आतां पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवप. हें म्हज्या ग्लासांत. भारताचो चवथो बूक पळोवया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपोळी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगोडीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्कळलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो मागीर बापा. फिलीप नेरी फेरांव आमचो गोंडी बापा. सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका मोगान पुनर्जिवंतपणाचो परवासो धरून गेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तान तुजे बळ सरीत मुखामोळ पळय पावय. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगातीन बागेवन कर दिता बागेवन सुजे आनी सहकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू खाण पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदोवन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन घेवया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां उदोस. आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमानशान नोकरेता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पात्रांतली सुटय आनी सोर आकारांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरगुतार मुखें तुमकां शांती दवरता. तुजी शांती तुमकां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्टा आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. सो जेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्यांक मोगान एकामेकाक शांती. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रक्ताचे विसर्जन वरवीं आमकां ती सत्य आनी शासनाची जिवीत मेळ्ळी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सगळीं नांव ती आमचेर चवथी आनी खास काडिना जावन पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडी गोलायकी तशेंच सगळं. हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयाच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका गोडायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत शासनाच्या जिवितांत आमकां सांबाळ. प्रार्थना. काकूट सरा बापा सोरवण दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्या. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशेंच ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या शासनाच्या सुखान दोयेन आमकां वांटोवपी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद वचुल्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां